नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमी पणजे शारांत जी कितें आवतिकाय चल्ल्या ते विशीं उत्पल पर्रीकर हांचे कडेन भासाभास करतात. 1-to-1 इंटरव्यू. नमस्कार. तुमकां आमच्या स्टुडियोन हांव येवकार दिता. थँक्यू. तूं स्मार्ट सिटी संदर्भात जे कितें ताचेर सडेतोडपणान उलयत आसा. हय. इनफॅक्ट पणजेकार लोक तुजे कडेन पळयतात ह्या विशयांत, कारण कोणूच उलयना. तांकां लोकांक भंय दिसता पर्सनल आपले कितें एटॅक जायत. चडशे दुकानदार ते म्हणटा आमकां त्रास जातलो, कारण कामां कितलीं चालू पळय. एका बरोबर स्मार्ट सिटी, दुसऱ्या अर्दान सिवरेजीचें काम चालू आसा, G20 काम चालू आसा, रस्ते आतां काम. अशें दिसलें की पावसान काम बंद जातलें, पूण ती परत सुरू जाल्यात. आनी जी कामां केल्लीं न्ही ते खांबे बिंबे काडून उडयले. म्हणजे पूर्ण गोंधळ, कॉर्डिनेशन ना. ना एक मदीं दिशिल्लें की फक्त हांवूच उलयता काय कितें. हय. आनी हांगाचो इलेक्टेड लिडर पणजेचो जो आसा ताणें काही म्हयन्या पूर्वी एक विधान केल्लें की 1-2 जाणूच उलयता, हिंटींग एट मी, लोकांक त्रास जायना म्हणून. पण हें बरें आसा की आनी लोक उलोवपाक लागल्या. म्हाका प्रश्न आलो, 1 ट्रक पडलो, 2 ट्रक पडलो, 2 जाले, 3 जाले, 4 जाले. प्रत्येक वेळा हांवें वचून कितें उलोवप ताचेर. मागीर तेच परत परत कितें उलयतलो अशें जालें, कित्याक ट्रक तर पडत आसा. आनी हांव तेन्नाच्यान सांगता की हो कितें तरी बिगड सिम्पटम आसा, क्वॉलिटीचो कंट्रोल ना म्हणून. जी खूब कामां चल्ल्या, एक्चुली कामां येवप खंयच्या शहरान हें बरें आसूंक जाय आशिल्लें. पण सद्या कामां चल्ल्या ताचो बापूय कोण हेंच कळना. खंय खंय कोण चालू जाता आनी खंय कोण सोंपता. फक्त जो G20 डेलिगेट्सांक जो मान मेळ्ळो, तो एक सामान्य पणजेकाराक मान मेळ्ळो जाल्यार सगळींच कामां पणजेची सारकी जावपाची. फक्त भायलो जो रस्तो G20 डेलिगेट्स गेले तो सारको बेगीन जालो. आनी भितर पणजेचो एक धाकटो शॉपकिपर, बिझनेसमॅन आनी थंयचो रहिवाशी तो तसोच स्ट्रगल करता. थंयच ताचें दुकान बंद पडलां, थंयच ते पायपां घातल्या, थंयच धुल्लो येता. सो एक धाकट्या ल्हान मनशाचे जर विचार करून कामां जाल्ली जाल्यार ते डेलिगेटाकूय बरी मेळपाची किंवा आनी लोकांकूय मेळपाची. हांव म्हणटा G20चे लोक परत हाडत म्हणून, आनी फूल पणजेन तांकां कितें कितें दाखया, आपोआप सगळें फास्ट जातलें. बरोबर. ते कॉर्डिनेट कितें हें जावपाक कारण कितें? कॉर्डिनेशन सारकें ना, लोक पळयना. फेलियर इन लोकल लिडरशीप. सगळीच लिडरशीप जी पणजेची आसा इलेक्टेड, वा म्हणपाक वायट दिसता पण देर इज अ इंग्लीश वर्ड कॉल्ड अ शार्लाटन. कळ्ळें? वी हॅव इलेक्टेड अ शार्लाटन. आनी अशें जालेकूच जमिनीचेर असोच अनुभव येता. शार्लटन म्हळ्यार शार्लाटन म्हणजे अर्थ सांगपाक सगळ्यांनी गुगल करून पळोवपाक येता. पण जो फॉल्सली आपल्याक ते सगळें जाय ते सांगून जाय तसो आपूण हें जाता साल्वार. 100 दिसांनी कसिनो काडप म्हण, किंवा म्हणजे हांव एक क्रक्स ऑफ द इशू वता. म्हाका ते पायपां फुटल्या, हे फुटल्या, खड्डे पडल्या, हे उलोवन आतां थोपलो, ताचेर उलोवपाचें ना. द क्रक्स ऑफ द इशू इज द पॉलिटिक्स एज डिजनरेटेड इन द सिटी. कळ्ळें न्ही? एक फॅमिली जे आमी विचार करूं शकनाशिल्ले, फॅमिली हे ताचीच म्युनिसिपालिटी, तोच आमदार, बायल सायडीक आमदार, ते जे हातून जाला पळय, आनी हाचो रिजल्ट हो आमकां जमनीर असो दिसता. शार्लाटन कित्याक म्हटलें, कित्याक 100 दिसान कॅसिनो, मागीर ते जालेकूच प्रत्येक घरान गव्हर्मेंट जॉब, मागीर अशें वेगळे वेगळे कितें जाय तशें प्रॉमीस करप. इलेक्शना पयलीं जॉब स्कॅम काडले. आपले कडेन पुरावे आसा म्हणपाक लागलो. आज कोण भितर पडला ते पुरावे घेवन? खंय आसा ते पुरावे भायर दवर, कोणाक तरी भितर उडय, जाणे पयशे खाल्ले ते जॉब घेवपाक गरिबा कडल्यान. आनी आतां सुद्दां तेंच चल्लां. एक पयरूच सांगतालो की 2 जाण एकटोच उलयता, बाकीच्यांक कांय त्रास जायना. आज तोच मनीस सांगता की ना सगळें सब स्टँडर्ड. 15 ट्रक भितर पडचे पडले. 15 ट्रक भितर पडल्योकूच एक ट्रक जाल्यार एकाच जाग्यार एक 45 डिग्री आडवो जाल्लो, आनी मागीर सांजचो पर्यंत थंयच 90 डिग्री. सो लोकांनी म्हणलें स्मार्ट सिटीचो डायरेक्टर म्हणून तूं आसा, दुसरें स्मार्ट सिटीचो डायरेक्टर ताचो चलो आसा मेयर. दोगूय जाण आसतना स्मार्ट सिटी कितें चल्लां म्हणून कळपाक. 2 जाण बापूय पूत डायरेक्टर आसल्यार म्हाका दिसता डिस्कशन घरा कडेच करतात, बाकीचे कोणूच इन्वॉल्व ना. हांकां घरा कडेच दवरले आनी बाकीचे आपल्याक जाय ते करता. वन ऑफ द 2 थिंग्स. बेसिकली फेलियर इन लिडरशीप. आनी जो पर्यंत ती येना पणजेन, म्हाका फ्युचर ब्लीक दिसता.
वयल्यातल्यान काल एका कावन्सिलरान म्हटलें की आनी एका थोड्या म्हयन्यांनी सगळे गुळगुळीत जातले आनी हांव सांगता वयल्यातल्यान गुळगुळीत जातले, डामर घालून गुळगुळीत दिसतले. भितर कितलेशेच कोटीचें काम जालां ताचें कांयच कोणाक कळचें ना कितें थंय जालां. म्हाका तरी आतां विश्वास ना भितर कितले फंक्शनल आसतले, कितले पयलींच्याच लायनींतल्यान काम सिवेज वतली आनी हें बेटी नवें घातला ते एक्चुअल काम करता काय ती बेटी दाखोवपाक घातल्या काय पयशे वापरपाक घातल्या हाचेर म्हाका कांय एक हाचेर विश्वास ना. कोणें तरी काल म्हाका ऑडिट करचें म्हणून कामाचें, सो तुवें असो डिमांड करन. ऑडिट एक म्हणजे फायनान्शियल एस्पेक्ट येता तो आसाच कळ्ळें आनी ऑडिट कोण करतलो सगळो तो विशय आसा. क्वॉलिटी ऑडिट कोण करतलो एक्झॅक्टली. आनी तो हांव केन्नाच्यान हांव नॉर्थ गोवा कलेक्टरेट हाका कित्याक हो फक्त विशय क्वॉलिटीचोच जावना एक सेफ्टी आनी हेजार्ड हाचो जाला. म्हणजे ट्रक अशें भितर वचप थंय आजकालूच कोणें पोकळ जाला रस्तो तो वॉट्सॅप केला. 2 दीस पयलीं PWD मिनिस्टर निलेश काब्रालान म्हणलां की पायपाची सायज मदलो गॅप हाका लागून तो म्हणटा आपूण गॅरंटी दिवंक शकना, पावसान भितर रस्ते खचतले. इट्स गोइंग टू बी व्हेरी डेंजरस. लोक जर भितर पडले सो हाच्या खातीर क्वॉलिटी ऑडिट कोण करतलो खंय तरी सगळीच कडेन. आनी मेन रिप्रेझेंटेटिव्हच हे आसलो की गव्हर्मेंट मशिनरी कशी काम एका अर्दान डेंजर टू लायफ, दुसऱ्या अर्दान हे सगळे पळय मलनिसारण पळय सिवरेज पळय पायपा आनी वॉटर सप्लाय हांचे जर उदक गेलें. सांतिनेज गेल्लो रातचो 2 तुमी पळयला काय खबर ना. थंय ते रातचो पंप मारून हळूच क्रिकान सिवेज अनट्रिटेड सिवेज रिलीज करताले. ताचो काल म्हाका कोणें फोटो धाडला ताचो परिणाम सांतिनेज क्रिकान देर इज अ आल्गे आनी ती वॉटर प्लांट्स आसता पळय ताची ब्लूम जाला म्हणजे तो आतां चोक जावपाचो आसा. हांव जाय जाल्यार तुमकां फोटो धाडटा सामकी ग्रीन गचागच भरून सिवेज गेला. सिवेज एक्ट लायक अ फर्टिलायझर आनी गरमी आसा तातूंत ब्लूम जाला. सांतिनेज त्या अर्दान तो गटार पूर्ण उदकान भरला. पण हे विशय आसा पळय दीज आर इंडिविज्युअल विशय आनी हातूंत एक्सपर्ट कितें करूं शकता. गव्हर्मेंटान आतां संचीत रॉड्रिक्स ताका हाडला. होपफुली तो कितें तरी सारकें सिटीच्या फॉर द सेक ऑफ द सिटी सारकें करतलो. पूण हें काम तुका दिसना हें काम आतां हांवें आयकलां तें अशें की BJPंतल्यान चीफ मिनिस्टराचें प्रेशर आयलो की बाबा तुवें सगळें पणजे काडून बाबूश मोन्सरादाक आंदण दिलां काय कितें त्या परस इंटरफियर जा म्हणून तो 2 वेळा फाटल्या सप्तकान आयलो आनी आतां संजीत रॉड्रिगीसाक तेणें अपॉयंट केला स्मार्ट सिटीचें काम पळोवपाक. सो बरी गजाल आसा. हांवें 1 वर्स पयलीं सांगिल्लें चीफ मिनिस्टर शूड डायरेक्टली हे बाबुशा कडल्यान काय म्हजो स्टेटमेंट आसा काय जमचें ना 1 वर्स पयलीं सांगिल्लें गेल्या पावसाच्या पयलीं. चीफ मिनिस्टर शूड डायरेक्ट बिकॉज दीस इज अ कॅपिटल सिटी. एक्झॅक्टली डायरेक्ट हय आनी ती परती रिपेर जातली काय म्हाका खबर ना. आय कॅनॉट ज्या तरेन काम जालां पळयल्यार तूं कितें सजेस्ट करतलो तुजे कडेन एक इंजिनियरींग मायंड सजेस्ट पयलीं करतलो की एक सारको व्हायट पेपर टायप संचीत रॉड्रिक्सानूच हाडचो की कितें जालां कितें जावचें ना कितें सामकेंच डुबलें बरोबर हे सारकें हाडून कितें ताचें सोल्युशन हें लोकां फुडें दवरचें. लोकांक कांय कळना फुडें कितें कामां जातली बरोबर केन्ना डामर घातिल्ले रस्ते परत फुडले वतले सारकें करपाक हेय सगळें सांगचें पडटलें. पावसान पळयलां हरशीं सुद्दां पणजे बुडटा. अल्तिनो वयल्यान सामके उदकाचे लोट येतात ते सिवरेज कारण पूर्ण खळयो पुरयल्यात गटारांतल्यान उदक वचना. अशे वेळार डेंजर आसतना हें जें पळय परत आतां सगळें डिजास्टर तयार जाला ताका लागून ऑलरेडी उदक स्टॉर्म उदक आसा आनी आतां उदक परत आडवतलें. पूण कितें जातलें हाचो पण चित्र हांव आय होप नथींग हॅपन्स. येस फॉर द सेक ऑफ द सिटी. बरोबर. कित्याक पॉलिटिशियन्साक सदांच प्रेशर आसतलें कितें तरी जावं न्ही म्हणजे आपल्याक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली म्हणून उलोवपाक. पण हांव म्हणटा न जाल्यार बरें. एक्झॅक्टली. पण जें आसा तें आतां पळोवचें पडटलें. एक्झॅक्टली. वी आर एट द पॉयंट वेर काय सांगपाक जायना. हय म्हाका एक सांगात हें काम करपाक एक कन्सल्टंट नेमिल्लो ते सांगता ते प्रमाणे ताणें पयल्या हप्त्यान 6 कोटी घेतले मागीर आनीक कितलेशे कोटी आनी आतां डिमांड जाला कन्सल्टंटाचे पयशे आडायात. कारण हें काम ताजें न्ही ताणें पळोवपाक जाय आशिल्लें कशे तरेन भुयारान भितर वेगळे वेगळे लायन्स गेल्यात कशे तरेन सिवरेज पायपां सबंद ताजे कडेन एक मॅप आसपाक जाय आशिल्लो आनी मागीर कामाक सुरवात जावपाक जाय आशिल्ली. सो ते सगळें करचें पडटलें. हय पण ते मेन म्हणजे कशें हे सारकें करपाक येता हाचेर नवें कितें जाणें हातान घेतला तो कसो फुडें वतलो हो प्लॅन लोकांक समजल्यार चड बरें जातलें. एक्झॅक्टली. सो ते बाकीचे आसा ते करूंकूच जाय. एक पयलींच्या हाचेर हांवें आयकलां FIR फायल आसा म्हणून स्मार्ट सिटीच्या हाचेर तो बिंदास भोंवता
पुलीस कितें करता आय डोंट नो. प्रेसान सुद्दां म्हाका दिसता शूड आस्क द एडमिनिस्ट्रेशन बरोबर की अशे जे सगळे घोटाळे आनी ताचे ऑडिट सुद्दां जाला दिसता आनी बरोबर. FIRूय फायल जाल्या अशें म्हाका दिसता. बरोबर. पयलींचो तुका अशें CEO दिसना हाचेर प्रेसान विचारूंक जाय पुलिसाक हय. तो फ्री कसो भोंवता. कोण फ्री भोंवता पयलींचो तो चौधरी आशिल्लो Oh, yes, सो yes, ऑल दीज yes. इश्यूज बरोबर ते टॅकल करून बरोबर नो नॉनसेन्स एक्झॅक्टली एटिट्यूड हाडून टॅकल करचें. करपाक न्ही प्रोजेक्ट फुडें कसो व्हरप हाजे कांय अशी संकेत आहा न्ही. फॉर एग्जाम्पल आतां कांय वर्सां पयलीं जेन्ना हो स्मार्ट सिटी सुरू जालो पयलीं फकत लायटी घाल्यो वायफाय कळ्ळें स्टायली फक्त तयार केल्यो फक्त सुशोभीकरण केलें आनी मागीर हे रस्त्याचें कामां लास्ट मोमेंटाक करपाक लागले. सिवरेज तर हांवें आयकलां 300 कोटी रुपया वतले म्हणून बेगीन सिवरेजीची कामां करतात. ना सो तेच सांगता न्ही प्लॅनिंग जावंक ना. बरोबर खंय तरी फंड्स वापरप ते कॉन्ट्रॅक्टराक बेगींतल्या बेगीन पावोवप हो हेतू असल्या खातीर बरोबर तातूंत ते प्लॅनिंग न जाता घाईन काम. हांव डे वनच्यान हेच उलयतां की हे बरोबर. मार्चान ते एंड डेट सप्ता म्हणून बेगीन दिल्या. बरोबर, सर. दीस प्रोजेक्ट शूड हॅव बीन प्लॅन्ड अक्रॉस मेनी इयर्स. एक्झॅक्टली आता हे एकदम केल्या खातीर कोण कितें करता आनी ताचो काय आवय बापूय कोण ना. आवय बापूय कोण न्ही, ना. म्हाका आनी म्हणून- सदांच एक अजाप दिसता की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो प्रायम मिनिस्टराचो एक फ्लॅगशीप प्रोजेक्ट अशें मानताले. ताणें दिल्लीन त्या प्रायम संदर्भात मिनिस्टर एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल सांगता. हय वता थंय आनी आमी सगळ्यांनी ते एम्युलेट करूंक जाय आनी ह्या थॉट प्रोसेसांतल्यानूच हांव येयल्लो आसा. ज्या पार्टेन बरोबर मनोहर पर्रेकरान 30 वर्सां काम केली बरोबर तो थॉट प्रोसेस तोच आशिल्लो. तो म्हणजे एकाच फॅमिलींतले 3 2 हांगा जे पणजेन जाला पळय Exactly. मेयर करून बसला. आज हांव मेयरा कडेन हांव वचून रेजिग्नेशन मागूं मागीर कोण तरी सारको रिस्पॉन्सिबल आसल्यार हांव ताचे कडेन रेजिग्नेशन मागूं मागपाक शकता. शकता, exactly. मेयरा कडेन रेजिग्नेशन म्हटल्यार तो म्हणटा लेट मी आस्क माय डॅड म्हणटलो शुड आय गिव ऑर नो. सो अशें सिच्युएशन जालां. हे चेंज दॅट इज द क्रक्स बरोबर. आनी लोकांक हें चेंज करचें पडटलें ड्युरींग म्युनिसिपालिटी आनी फुडले असेंब्ली इलेक्शन. पूण अंटील दॅट टायम उत्पल बाब, हे सगळे तूं- तूं- उलोवपाच्यो उत्पल बाब, गजाली तुवें पूर्ण तुजें लक्ष पणजे कडेन आसतना तुवें आरोप केलो डायरेक्ट बाबूश मोन्सराताचेर. तूं बाबूश मोन्सराताचो आमदार म्हूण फेलियर म्हूण ताणें आमदारकीचो राजिनामो दितो असो मानतालो. ऑब्वियसली हांवें म्हणजे तो म्हणटा आपूण वेट एंड वॉच करता न्ही. वेट एंड वॉच करूंक जाय जाल्यार बरोबर. ही नीड नॉट बी इन द पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी न्ही. यू Exactly. कॅन गो होम एंड डू वेट एंड वॉच. एक्झॅक्टली म्हणजे इट वॉज बोथ वेज. आय एम सिरियस एंड आय एम ऑल्सो सरकास्टिकली ऑल्सो सीईंग इट. Exactly. कळ्ळें न्ही. सो वेट एंड वॉच करून कितें म्हटलें दुसरें पूण सगळे आनीकूय एक बुडलोकच वेट एंड वॉच. 15 ट्रक बुडसर पडसर तो वेट एंड वॉच ना पूण करता. आनीकय एक आसा. हांव बीजेपीचे कांय टॉप लिडरा कडेन उलयतालो की पूर्ण आतां बाबूश मोन्सराताक आतां फाटले वर्सभर आतां सीएमान इंटरफियर केलें 1 म्हयनो जालो ना. ताजे पयलीं बाबूश मोन्सरात करते पणजेन जालें. म्हणजे अशे वेळार लिडरशीप बीजेपीचे लिडरशिपीन तुमी तांकां विचारचो पडटलो न्ही. एक्झॅक्टली ह्या प्रश्नाचेर हय आय हॅव फॉट एन इलेक्शन एक्झॅक्टली आनी सांगून हय कळ्ळें न्ही. आनी तेन्ना सुद्दां सांगलां म्हाका भायले प्रेशर कोणूच म्हजेर हाडूंक शकना. प्रेशर म्हजेर भितरल्यान आशिल्लें बरोबर हें करपाचें कांय ना. बरोबर जे 30 वर्सां मनोहर पर्रेकरान आयुश्य घालयलेली पार्टेन बरोबर अशें जावपाक लागलें. Exactly. आनी अशें हाच्या मुळे सरेंडर हाका करून Exactly. अशें पिक्चर भायर पोर्ट्रे केले की हो हांगाचो सारको हे म्हणून. Exactly. मागीर म्हाका बाहुबली केलो ताका BJP. इलेक्शनाक देऊन दाखोवचें पडलें की बरोबर. बाबूश ताका कमळ आशिल्लें म्हणूनच कसो कसो निवडून आयलो म्हणून. बरोबर नाजाल्यार सगळ्या कार्यकर्त्यांनी चडशा वोटर्सान म्हाका मतां मारल्या. बरोबर. म्हजे कडेन सिंबॉल आशिल्लो जाय आय वूड हॅव सेल थ्रू. Exactly. इट इज अ फॉर्च्यून फॉर बाबूश बट मिड्स फॉर्च्यून फॉर बरोबर. पणजेकार की बरोबर. ही स्क्रेप थ्रू. आनी तेन्ना सुद्दां हांव सांगता म्हणजे तुमी इंटरव्यूज काडून पळया हय. की म्हाका पॉलिटिक्स जे डिजनरेट जाता पणजेन हाचो भंय दिसता. तातूंत हे दीस इज द सिम्पटम ऑफ इट. दीस इज द एफेक्ट ऑफ इट नॉट द कॉज. बरोबर कॉज इज दॅट. जेन्ना शार्लाटन मनीस पॉलिटिक्सान परत येतले आनी तांकां अशे बाकीचे ना बाबूश चलता. मनोहर पर्रेकार सॅक्रिफायसीस गव्हर्मेंट बिकॉज बाबूश डीड समथींग रॉंग. कळ्ळें न्ही. 7.5 वर्सां 7 वर्सां म्हजे कडेन एकटो बीजेपीचोच आयलो आनी म्हणपाक लागलो आमी 7 वर्सां वनवासान उरले म्हणून. जेन्ना ताका काडलो सॅक केलो मिनिस्टर म्हणून बरोबर तेन्ना खबर नाशिल्लें परत गव्हर्मेंट आनी केन्ना येवूं शकता. फ्युचर यू कॅनॉट प्रेडिक्ट. सारकें पण ताका सॅक केलो
बरोबर. ही नीड्स टू बी सॅक्ड कित्याक तो डायरेक्टली म्हणटा करप्शन जाला म्हणून थंय बरोबर. ताणें जॉब स्कॅमानूय जाला सो एक तर वी हॅव टू एग्री दॅट तें जाला बरोबर. आनी ताचेर इन्क्वायरी जावंक जाय किंवा बाबुशाक सॅक करूंक जाय Exactly. कित्याक तो आपूण साव जावपाक म्हणटा आनी आरोप लायता बोथ द थिंग्स आर नॉट करेक्ट. तूं म्हणटा पणजेच्या राजकारणी कुसला तो कशें हाव यू कारण निमाणे कसो लिडर जर असलो आसत तो हे सगळें बीजेपी वाल्यांक कारण बीजेपी वाल्यांक सुद्दां बोर्डाक काल हवाल दिले जाल्यात तांकां व्हरून बाबुशाच्या ना हातान ना दिल्यात. तशें ते फक्त थोडेच जाण दिसता चडशी तो बाबूशूच सांगता न्ही म्हज्या बरोबर आशिल्ले म्हणून हां सो पणजेन अजून ते म्हज्या बरोबरच आसा असं फक्त काही लोकांनी मातशे गट्स दाखवून रायट स्टेप घेवपाची आवश्यकता आसा बरोबर. पणजे खातीर आनी सामकें. ते जाले जाल्यार सगळें शी म्हजेर कन्स्ट्रेंट आसा हांव बाबुशा खातीर म्हणून ताजे कडेन म्हज्या पार्टीच्या विरुद्ध लढलो पण हांव ते बेटेच हे करूं शकना ती Exactly. पार्टी आमीच फॅमिलीचें एक बरें कॉन्ट्रिब्युशन आसा बरोबर. सो आय एम ऑलवेज इन अ डायकॉटॉमी बरोबर. ऑर डिलेमा सारकें. पण असे मनीस पॉलिटिक्सान आसूंक जायना हाचेर हांव ठाम आशिल्लो बरोबर. म्हणून आय गेव अ फायट बरोबर सारकें, आनी सारकें. म्हणून जर सारकें जावंक जाय जाल्यार असले हांकां घरा धाडचे ना पूण एक सांग म्हाका लोकांनी तुजें- ऑलमोस्ट धाडलो तुजें- नेक्स्ट टायम धाडचो सारकें. पडटलो तुजें हांव म्हणटा एका अर्दान मतदान करप पूण ताजे नंतर 5 वर्सां अशा मनशाक सोंसप वय दीस इज देर गोइंग इज टू बी नथींग इन द वर्ल्ड इज फ्री असो मनीस इलेक्शन निवडून आयलो बरोबर. की पीपल हॅव टू सफर लायक दीस Exactly. अशें जाता दॅट इज बरोबर. अनफॉर्च्युनेट पार्ट वी हॅव टू स्टील कॉन्स्टंटली फायट इट अँड ट्राय टू गेट थिंग्स डन पण द अल्टिमेट गोल आणि अल्टिमेट वे इन डेमोक्रेसी येस इज हाका घरा धाडल्या शिवाय बरोबर. पणजेची पूण सुदारणा बीजेपी धाडटले ताका दिसता बीजेपी प्रमोद सावंत हांव घरा लोकांनी धाडटले. धाडूंक जाय म्हणटा ना, पूण आतां- ऑलमोस्ट धाडलो न्ही न्ही पूण आतां आतां धाडल्यार बरें जातलें. पावर तो घेवन बसला आतां धाडल्यार बरेंच जातलें Exactly. हांव सांगता धाड म्हणून न्ही दुसरे इनफॅक्ट म्युन्सिपालिटी बूस्ट मेळटलो पणजेन एक्झॅक्टली लोकांक ताका घरा धाडिल्लो जाय एक्झॅक्टली आनी दुसरे म्युन्सिपालिटी बी काम करना फंक्शन कावन्सिलर कांय कित्याक खबर नासता. कावन्सिलरांक आपूण सांगता की आपणें खर्च केल्लो परत दी म्हणून कशें काम जातलें हांव बरोबर. स्ट्रेट सांगता बरोबर न्ही आतां आमी कावन्सिलरांक हाडून डिबेट केल्या कावन्सिलरांक सगळे म्हणटात स्मार्ट सिटीचें कितें काम चल्लां आमकां कांयच खबर ना ते थंय तर सीईओक जर वचून विचारत जाल्यार तो जेन्ना म्हणटा तो काम कितें चल्लाय विचारपाक गेलो कोर्स ताका उत्तर मेळटा तूं आपणें खर्च केला तुज्या इलेक्शनाक तो परत हाडून दी जाल्यार ताका कशें कळटलें एक्झॅक्टली सो हेंय बी एक विशेश सर्कल ह्या Obviously. कावन्सिलरांनी हे 20 वर्सां पणजेन म्युन्सिपालिटी अशेंच चल्लां एक्झॅक्टली कितें डेव्हलपमेंट चडशे इश्यूज पणजेचे म्युन्सिपल इश्यूज आसा एक्झॅक्टली आनी अशे अनेक केस आसा हांगा गार्डनाक स्टाफ आसतना म्युन्सिपालिटीचो आउटसोर्स केल्लो वता बरोबर पार्किंगाचें कितें चल्लां जाल्यार हांव विचारूच नाका पार्किंगाक जागो ना पण तो येल्लो टी शर्ट घालून येता तुजे कडेन बरोबर थंय बोर्ड ना टायमींग कितलो तो पण तो येता पयर म्हाका सांगता तो 12 पर्यंत आतां चालू केला हांवें म्हटलं म्हाका बोर्ड दाखय सो ऑल दीज आर इश्यूज आनी म्हाका उत्पल तुका एक स्ट्रेट क्वेश्चन एक पॉलिटिकल क्वेश्चन तो असो की तूं पणजेकारा खातीर कितलो फुडें येवन लडटलो हांव ऑलरेडी लढलो न्ही हय न्ही म्हाका ना, हांव सर, इलेक्शन हे- जालें आतां जर गरज आसा की पावसान भितर कितें डिजास्टर जावंक ना, शकता ना, तो- सरकाराक जागे करपाची गरज आहा ते ताच्या खातीरूच उलयता न्ही हय इतलें स्ट्रेट फॉरवर्ड हय इनफॅक्ट हांवूच उलयता म्हाका खंत आशिल्लें आतां कालच्यान पयरच्यान मातशें उलोवपाक उलोवपाक लागले हें बरें दिसलां बरोबर बरोबर आनी फॉर्च्युनेटली सीएमान डायरेक्ट हें केल्यार ताचो एक हेल्प जातलो बरोबर अशें जावचो पणजे खातीर बरोबर नाजाल्यार आनी जर कोणी मॅन आशिल्लें मेड डिझास्टर हय सर आनी जर कोणी आशिल्लो न्ही इनफॅक्ट हांव केन्नाय म्हणटा मनोहर पर्रीकार जर ऑपोजिशन लिडर आसता जाल्यार तो म्हणपाचो की पणजे म्युन्सिपल कावन्सील डिजॉल्व करून उडया म्हणून आनी थंय कोण तरी एडमिनिस्ट्रेटर हाडात कारण ज्या पद्दतीन काम चल्लां इज समथींग व्हेरी व्हेरी बॅड ना ना लोकांच्या जिवा कडेन खेळ तशें कितें हांगा असले इलेक्टेड आसात कावन्सिलर जे काय उलयनात न्यू दिल्ली म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन इज आय थिंक हेडेड बाय IAS येस कळ्ळें न्ही बरोबर सगळे तांकांच जर काम जमता जाल्यार तांचेच कडेन दिया न्ही एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली हे नाटक कित्याक करूंक जाय बरोबर. न लोकांनी उलोवपी कावन्सिलरांक- न उलोवपी कावन्सिलर जो कावन्सिलर डांबर घालतना डांबराचो इलेक्शना पयलीं एक म्हयनो पयलीं डांबराचो वास येता हांव केन्नाच्यान सांगता हय. म्हज्या चल्याचे कादेनाचे कवरां चड चलता जे शाळेक घालतात पळय नवी पुस्तकां हाडली हय पळय हय हय आनी ते डांबर 6 म्हयन्यान चल्ले कळ्ळें न्ही सो त्या डांबराचो वास येता तेन्ना कावन्सिलर थंय कमरेर हात घेवन राविल्लो आसता आनी फेसबुकार फोटो घालता बरोबर
बरोबर. तो कावन्सिलर खड्डो पडला तेन्ना कित्याक ना? एक्झॅक्टली. ते आतां सांतिनेज कोणें म्हाका हांगाच रेजिडेंटान एका कालूच फोटो धाडला, पोकळ जाला तो, तुमी पळयला एक्झॅक्टली. आज म्हाका एकल्यान आसतलो. थंय कावन्सिलर कित्याक ना? बरोबर. आणि काय आनी बीजेपी कित्याक ना, लिडर कित्याक कावन्सिलर तो कावन्सिलर थंय रावल्यार ताका म्हणटा तूं थंय कितें करता, तूं पयशे हाडून दी आपले खर्चाचे, तूं मागीर जाय तितलो भोव. एक्झॅक्टली. ना दीस इज सो व्हेरी म्हणून बॅड. पॉलिटिक्स चेंज जाल्या शिवाय हे सुदारचे ना. बरोबर. बाकीचे आमी बँडेडी कश्यो लावूं शकता. एक्झॅक्टली. द क्रक्स ऑफ द पणजे इशू इज पॉलिटिक्स जे घसरत गेला. बरोबर. करप्शन करप आनी ताचे नरकासुरांक पयशे दिवप आनी पयशे वांटप बिफोर इलेक्शन आनी निवडून येवप. इट्स अ रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट, कशी इन्व्हेस्टमेंट करप. एक्झॅक्टली. कळ्ळें न्ही? पणजे पूर्णतः सो म्हणून म्हजे पणजेचे एक अपेक्षा, म्हजो मातसो भंग, अपेक्षा भंग जालो की हांव पणजे इंटेलॅक्च्युअली हे आसल्या खातीर हांव विचार तेन्ना उलयतालो सुद्दां की एक खंय तरी हांव इंटेलॅक्च्युअली अपील करून आय कॅन फायट इट. ताच्या खातीर म्हाका बरी मतां मेळ्ळी. पण एक खंय तरी मातसो शॉर्टफॉल जालो. अनअपेक्षीत लोकांनी एक्झॅक्टली E2 ब्रुटस म्हणटात तशें खूब जाल्लें आसा. सो होपफुली पीपल फायनल पावर इज वीथ द पीपल. आनी म्युनिसिपल इलेक्शन येतलें तेन्ना दे वील गेट अ चान्स. एक्झॅक्टली. आमी अशेच लोक निवडून हाडपाक लागले बरोबर. जाल्यार हांव बोवाळ घालता आनी बोवाळ घालपाक रेडी आसा. जे डिजास्टर जाले जाल्यार हे मदतूय म्हज्या क्षमते प्रमाणे हांव एज अ पर्सन इंडिविज्युअल करूं शकता. बरोबर. पण एडमिनिस्ट्रेशन म्हज्या हातान ना. एक्झॅक्टली. आनी ते सारकें जावपाक खंय तरी एक रिस्पॉन्सिबल मनीस, हांवूच म्हणटा असो न्हय, पण एक रिस्पॉन्सिबल एज्युकेटेड मनीस पणजे सारक्या शहराक लीड करूंक जाय. सामकें. आनी ते जाल्या शिवाय म्हाका तरी सोल्युशन बँडेडी दिसता. बरोबर. हो IAS आयलो म्हणून कितें रस्ते सारके जाय, पण कोर इशू थंयच उरतलो आनी तो कोर इशू सॉल्व करपाक लोकांनीच मदत करची पडटली. एक्झॅक्टली. आनी तीच हांव पणजेकारांक अपील करूं शकता. हय सामकें ना. हो दीस इज अ गूड इशू. कशें आसा की आमकां एक संवय जाल्या की इलेक्शनान पयशे घेतात, इलेक्शनान वेगवेगळे लाभ घेतात, मागीर परत नोकरे खातीर वतात आनी तो मागीर त्रास दितलो म्हणून लोक घरा बसतात. हो म्हाका पणजेन हो प्रश्न चडच दिसता. त्रास दितलो हे बेसिकली थंय सगळें थंयच आसा न्ही. फॅमिली राज जाल्या खातीर इट्स लायक अ फिफडम. जे जमीनदार सिस्टम आमी भायर काडल्या ती डेमोक्रेसींतल्यान बॅकडोरान भितर आयल्या. आनी तो जमीनदार पणजेचो आतां जाला. ताळगांव तिसवाडीचो न्ही, नशीब 5 आपले येता म्हणटालो. पण जमीनदार तूं म्हणटलो काय माफिया म्हणटलो? खुबशे पिक्चरांनी तरी जमीनदार माफियाच आसता. सो ती सिस्टम, फ्युडल सिस्टम थ्रू बॅकडोर, थ्रू डेमोक्रेसी, थ्रू नागरिकांचे नजरेन पळोवपाक गेले जाल्यार ते एट लॉस. कारण पळयल्यार आमदार घरान 3 व्हडलीं पदां मेयरा कडेन मागीर तांकां भंय दिसलो न्ही की ताका धंदो चलूंक जाय. एक्झॅक्टली. हांव म्हजें कांय वचना म्हणून हांव फाटीं केस घालपाक सोदतालो आनी थोड्या शॉपकिपर्सांक हांव अप्रोच जालो. म्हजो एडवोकेट आसा पण कोण रेडी जावंक ना आमकां त्रास करतलो म्हणून. हांव घालूं शकलो ना की कोर्ट म्हाका विचारलें तुजें शॉप आसा काय म्हणून पणजे. म्हजें काय शॉप ना. हांवें 6 म्हयने जाले कांय जाग्यार शॉपां बंद आहात. 1 वर्स जालें एक तर रस्तेच बंद आहात. सो बंद बिझनेस. ताच्या खातीर कोणाकूच एम्पथी दिसना. हें म्हाका चड वायट दिसता. मनोज काकुला सारको एकलो मनीस झगडटालो पण तोय आतां हालीं तेंपार मातसो आवाज बंद ना. म्हणजे तो एज अ बिझनेसमॅन ताच्या प्रॉब्लेम तो एक्सप्रेस केला. दॅट इज अ गूड थिंग. एक्झॅक्टली. पण बरोबर आनी येवंक जाय. आनी येवपाक जाय. निमाणें कशें आसा सगळेच रुलींग, सगळेच सत्ताधारी आमदार करतलो, सगळेच मंत्री करतले, सगळेच सरकार करतले. सिटीन भितर एक नागरिकत्वाक एक पाळो दिवन लोकांनी मुखार येवन आपले कामां करपाक. म्हणून वोटींग इज अ सायलंट बॅलट. एक्झॅक्टली. आनी थंय ते लोक म्हाका अपेक्षा तरी आसा पणजेच्या लोकांचेर की ते पणजे इज अ ग्लॅरिंग एक्झाम्पल ऑफ what can go wrong and what can be also corrected easily in a one election cycle. बरोबर. आता बाकीचे हे सगळे जाला इज अ इश्यूज विच कॅन ऑलवेज सॉर्टेड. पण लिडरशीप इज इम्पॉर्टंट. एक्झॅक्टली. आनी ती खंय तरी पणजेंतल्यान पूण कॉन्टॅक्टान आसता पणजे जे वेगवेगळे ग्रुप आहात पणजे वेगवेगळे नागरिक मेळप चालू आसा. पण ते आतां व्हडल्या प्रमाणान चालू करचे पडटले. एक्झॅक्टली. कारण आतां इलेक्शनाक फुडले 3 वर्सां रावन आतां उपयोग ना. पावस म्हणटकीर तुका पूर्णतः लक्ष दिवचें पडटलें कितें चल्लां. म्हजी टीम म्हज्या बरोबर आसा आनी ते ताचे तुमकां आनी ती टीम म्हज्या पार्टेचीच टीम आसा. म्हणून काही करेक्टीव स्टेप्स पार्टीने घेवंक जाय अशें म्हाका दिसता.
ओके गुड एक नो नॉनसेन्स टू असले एनीथींग एंड एवरीथींग एक्झॅक्टली हो एक आयलो जाल्यार लोकसभेकूय गोंयचे लोक नेठान उबे रावतले बरोबर पण तो येवंक जाय अशें म्हाका दिसता. बरोबर. सो लोकसभा इलेक्शन तूं प्रश्न काडलाच म्हणून ना लोकसभा इलेक्शन हो एक देशाचो हे आसा आनी तातूंत म्हजो स्टँड क्लियर आसा. हय म्हणजे आय एम व्हेरी क्लियर. आय फॉट बाबूश फॉर द सम ऑफ द व्हॅल्यूज आनी ते व्हॅल्यूज थंयच आसा आनी ते थंय म्हाका हांव खंय रावप ते आय एम व्हेरी क्लियर. न्ही हांव तशें म्हणटा पूण लोक रागार जावन अशे वेळार ना पीपल आर स्मार्ट. ते खंय कशे हांगा इंडियेन आमी बेटे लोकांक हें करूं शकना. बरोबर. हांगा 3-3 म्हयन्यांनी राजस्थान एग्जाम्पल घेया. BJP गव्हर्मेंट भायर उडयले लोकसभेक 100% स्विपींग मोदीक दिला सपोर्ट. बरोबर. सो पीपल आर स्मार्ट दे नो हाऊ पूण तेच टू ते डिसाइड. बीजेपीन हांव तेच म्हणटा बीजेपीन लोकांक टेक इट ग्रांटेड घेवचें न्ही. पणजेन हाजे पयलीं ना ना इंटरफेर करपाची गरज आशिल्ली. हांव सगळे BJPचे पॉलिसीचे उलयना पण हांव म्हणटा की एक असले नॉनसेन्स जो चल्ला बरोबर. हाका BJPच्या कोर वोटर्साक हय जो हांवूय आसा बरोबर. कळ्ळें न्ही हे सहन जायना इतलेंच हांव म्हणटा. एक सांग पणजेन भितर अशे तरेची तुजी आफ्टर इलेक्शन तुवें अशी एक तुजी एक कोर कमिटी केल्या तुजे कार्यकर्ते ना, म्हणजे तांकां ते- एकठांय जावन अशे तरेची चर्चा जाता पणजेचेर. ऑब्वियसली आमी मेळटात हां पण ते आतां व्हडल्या स्केलीर व्हरचे वरचें पडटलें. पडटलें एक्झॅक्टली. म्हणजे थोडे चल्ल्या प्रयत्न हय करपाचे ते रायट टायमार आनी तुवें पणजे खातीर करचे पडटले अशें बीजेपीनूय तूं एक प्रेशर ग्रूप आसा तुजो जो म्हण सांगता की पणजेचेर लक्ष दिवपाची गरज आहा. ना तशें हय ते ते हाचेर हांव आतां सद्या उलयना. ओके पण बेसिकली रायट नाव हांवें कितें उलोवंक जाय ते फ्रिली प्रॉब्लेम जो कोर इशू आसा तो हांवें फ्रिली मांडला हय विदाउट लुकींग इट थ्रू द पार्टी लेन्स. येस एक एज अ सिटीजन बरोबर कितें इशू जाला कावन्सिलर कित्याक उगी आसात एक्झॅक्टली MLA कितें करता ऑर कितें करना. बरोबर. वेट एंड वॉच इज नॉट आमी MLA निवडून दिना Yes. टू डू वेट एंड वॉच. एक्झॅक्टली वेट एंड वॉच अनेक ऑर्गनायज प्रेस करू शकता म्हणजे वॉचिंग. एक्झॅक्टली MLA हॅज टू एक्ट एक्झॅक्टली एस्पेशली वेन ही इज द मेंबर अँड डायरेक्टर ऑन द बोर्ड. एक्झॅक्टली तेन्ना तो म्हणटा ना सगळें सारकें आसा. मेयर सांगता ती मार्चान सगळे रेडी जातले. सो ते खंय तरी भितर कॉम्प्लिसीट आसा. आतां साव जावपा खातीर कितें उलयतात आमी ना एक्झॅक्टली हे खंय तरी खापर काडून दुसऱ्याचेर मारप मारप बरोबर हे पयलीं केलां ड्युरींग दॅट जॉब स्कॅम म्हणून. बरोबर बरोबर. सो शार्लटन बेसिकली अँड वी हॅव टू चेंज इट थ्रू इलेक्शन्स. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. Thank you. तूं खूब रोखठोक उलयला आनी आमी जेन्ना पणजेच्या प्रश्नाचेर उलयतात तेन्ना पणजेचो प्रश्न सादो न्ही. उत्पल तुवें बरें सांगलें की पणजेन एक राजकीय जें पळय कितें वातावरण तें कुसलां. हें राजकीय जें पळय तातूंत भितर बदल घडटले विधायक बदल घडटले बुद्धिमान कारण आमी म्हणटा न्ही पणजेकार बुद्धिमान तो खरो राजकारणांतल्यान दिसपाक जाय पणजेकार बुद्धिमान. कारण आमी पळयलां की कशे तरेन मत दितकीर त्या मताचो इबाड कशे तरेन जावंक शकता. आज पणजेकार त्रासान आसात आनी आतां खंयच्याय खिणाक पावस येवंक शकता आनी हे पावस येतकीर कितें जातलें. पणजे बुडटली मलनिस्सारणान सिवरेजीन उदकाचें पिवपाचें उदक म्हणजे हेल्थ इशू कितले जावंक शकतात. तुवें खूब बरे तरेन हे सगळे इशू आमकां मांडले आनी तूं सदां आवाज उठयत आसा. लोकूय तुजे कडेन बारीक पळयतात आनी लोकूय तुजे कडल्यान राजकीय नजरेनूय पळयतात. उत्पल बाबा हेंय तुका हांव सांगता. सो ती खीण म्हाका दिसता तो आतां खरो खीण आयला. पणजेकार आतां वेगळे नदरेन वेगळे भशेन चिंतूंक लागतले आनी पणजेकार जेन्ना चिंतता तेन्ना तो फक्त शहरा बद्दल चिंतना तो गोंयचे बद्दल चिंतता गोंयचें राजकारण सुदारचें म्हणून चिंतता गोंयांत कांय विधायक बरे बदल घडचे म्हणून चिंतता आनी हें जें पळय पणजेकार चिंतपा न्ही तें सबंद गोंयभर पावता. तूं आमच्या स्टुडियोन आयलो आनी तुवें अशी बरी रोखठोक मतां मांडली. तुका देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. पळयत रावात गोमंतक TV.